शिगमोत्सव म्हटल्यार आमची गोंयची संस्कृती, गोंयची परंपरा असो एक सणान उत्सवान उत्सव म्हटल्यार शिगमोत्सव असो म्हणटात. जे ग्रामीण भागात तुम्ही पळयला सगळे लोकनृत्य, घोडेमुंडी, गोफ असे विविध त्यांचे सांस्कृतिक असे खेळ आणि सादरीकरण असता प्रत्येक गावांनी. जाल्यार कालांतरान शिगमोत्सव आमचे गोंया राज्य करपाक लागले आणि सगळे गांवांसून ते शहरान येले आणि रोमटामेळ, चित्ररथ असे भव्य आणि दिव्य अशी मिरवणूक जावपाक लागली मोठ्या प्रमाणात. जाल्यार आमच्या वास्कोनूय शिगमोत्सव बऱ्या मोठ्या प्रमाणात जाता. कित्येक वर्सां जाली. आम्ही बऱ्यापैकी कार्यक्रम हाडटाले, पयलींसून चालूच आसले. तिलक मैदानार कार्यक्रम दाखयले. आमचो बऱ्यापैकी लिटल चॅम्प असे खूपशे कार्यक्रम हाडला. नमस्कार अध्यक्षान आणि अध्यक्ष भौमानिस्त दाजीबाब साळकार, आमचे वास्कोचे लाडके आमदार, जे वर्साचे एक जबाबदारी आसा शिगमोत्सवाची व्हडली जबाबदारी ताणें आपल्या खांद्यार घेतल्या. त्यांच्या फुडारपणा खाला अंदू वर्सा आमी 14 तारीख ते जवळजवळ 21 मार्च मेरेन वेगवेगळे कार्यक्रम घडोवन हाडल्या आणि हे कार्यक्रम यशस्वी करपा खातीर आमी प्रत्येक जे आमचे कमिटीचे मेंबर्स आसात हे दिसांनी दीस रात म्हणटा तशें काम करतात. कारण खरी जर शिगमो जर गोंयांत सुरू जालो तो वास्कोन सुरू जाल्लो अशें आमचे जाणकार सांगतात. सगळ्यात पयलीं वास्कोन कार्निवाल आणि शिगमो हे दोनूय एकूच कमिटी मेळून प्रोग्राम करताले. दोनूय कार्निवालूय करताले आणि शिगमोय करताले. आणि मागीर जेन्ना सादारण जवळजवळ 1983 वर्सा जेन्ना पांडुरंग राऊत पर्यटन मंत्री जाले तेन्ना ताका ह्या शिगमोत्सवाक राज्य मान्यताय मेळ्ळी आणि ताजे नंतर सरकारी पावण्याचेर हो शिगमोत्सव जावपाक पावलो. ह्या वर्सापासून आमी एक भरगच्च अशे मनोरंजनाचे खूप बरे कार्यक्रम आमी हाडल्या आणि सगळ्यात पयली सुरवात करतना शुक्रारा आमच्या 14 तारखेर धुळीवंदन आसा. आमचे वार्षिक पद्धती प्रमाणे दामबाबाक श्रीफळ दवरून थंय होळी खेळून म्हणजे ते बँड घेवन आमी एक वास्को शहरा भितर एक धुळीवंदनाचो आमचो एक भोवताडो मारतात आणि मागीर खंय तरी आमी शिगम्याक आमी सुरवात करतात. तो एक कार्यक्रम जालो की शेनवारा 15 तारखेर गोंयची लोकनृत्य आणि आधारित कार्यक्रम तांचेर आधारित एक कार्यक्रम आसतलो. 2.5 वरांचो कार्यक्रम. विंगड भागांतले आमचे घोडेमोडणी आसूं नाल्यार बाकीचे सगळे नाच आसूं, हे सगळे नाच आणि दिवली नाच आसतलो, बाकीचे सगळे नाच आसतले. हे आमचे गोंयचे फामाद कलाकार जे आज तुमी गोंयांत सगळे कडेन पळयतात तांकां, ते हांगा येवन आमच्या स्टेजीर परफॉर्म करतले. आणि 15 तारखेर तो एक कार्यक्रम जातलो. आयतारा 16 तारीख गौतमी पाटील ही एक लावणी कलाकार, म्हणजे आज जाचे देशान आज नंबर 1 पोझिशन अशी तांकां हें आसा आणि जांकां म्हणजे तांचो नाच पळोवपा खातीर आज सगळे कडल्यान तांकां खूब डिमांड आसा. तीच गौतमी पाटील आज खंय तरी आमच्या वास्को मुरगांव शिगमोत्सव समितीच्या स्टेजीर आपली लावणी सादर करतली आणि तो प्रोग्राम सारको 7 वरांचेर सुरवात जातलो. सोमार नाटक स्वराज्य धर्म, फामाद आमचो टीव्ही एक्टर विश्वजीत फडटे हांचे तातूंत सहभाग आसा आणि अशें करून एक बरो महालक्ष्मी युवक संघ तळावली हांणी हें केल्लें म्हणजे डायरेक्ट केल्लें हें नाटक आसतलें स्वराज्य धर्म आणि ते पळोवपा खातीर म्हाका दिसता खूब गर्दी आसतली. कित्याक आज शिवाजी महाराज नाल्यार संभाजी महाराज, छत्रपती शिवाजी महाराज नाल्यार छत्रपती संभाजी महाराज हांची प्रत्येक कडेन आमी पळयतात की एक हें जाल्लें आसा. आज फाटीत आमी छावा पिक्चर पळयलो आणि अशें करून तांचे आज खंय तरी उदो सगळें जाता आसतना तांचेच एक नाटक हांगा आमकां सोमारा पळोवपाक मेळटलें. मंगळारा 18 तारखेर आमचे मुरगांव तालुका मर्यादीत कारोके कॉम्पिटिशन आसतलें. तातूंत भितर ताका प्रायजीसूय आसा. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्रायज आसा आणि तो एक कार्यक्रम सगळे कार्यक्रम हे आमचे 7 वरांचेरूच सुरू जातले. मागीर बुधवारा म्हणजे 19 मार्चाक महाराष्ट्राची हास्य जात्रा हो कार्यक्रम आम्ही सदांच पळयत असतात आणि इतले कॉमेडी तो कार्यक्रम आसता की जसो पयलीं चला हवा येऊ दे आशिल्लो त्याच धर्तीचेर महाराष्ट्राची हास्य जात्रा आम्ही सगळेच पळयतात आणि ते सगळे कलाकार टीव्हीचे स्टार म्हणटा तशे जे आम्ही टीव्हीर पळयतात तांकां सगळ्यांक आमकां वास्कोच्या स्टेजीर पळोवपाची आमकां संद मेळटली. तातूंत प्रामुख्यान म्हणटा ते समीर चौगुले जो लीड सगळे हातूंत घेता, प्रसाद खांडेकर, वनिता खराट,
मागीर शिवाली परब, अरुण कदम, पृथ्वीक प्रताप, ओंकार रावत आणि चेतना भट ही अशी 8 ते 9 जण हाची टीम 3 वरांचो मनोरंजनाचो कार्यक्रम आमकां तांणी बसोवन दिल्लो आसा. गुरुवार 20 तारखेर ऑर्केस्ट्रा विथ सेलिब्रिटी म्हणजे आमचे 2 एक तर पल्लवी दाबोलकर आणि दुसरो आमचो कुंदन, हे दोगूय जाण भारतांतले नामवंत असे गायक आसा. सुंदर गायकी खातीर तांकां देशभरांत तांकां सगळ्या कडेन शोज आसता. तांकां खंय तरी आमी आग्रह करून हांगा आमच्या स्टेजीर आपयल्या. गोंयचो ऑर्केस्ट्रा आसतलो, सेलिब्रिटी ते दोगूय जाणां म्हणटली आणि एक धमाल असो ऑर्केस्ट्रा म्हणजे 20 तारखेर आमकां पळोवपाक मेळटलो. शुक्रारा 21 तारखेर म्हणजे सगळ्यांत मोठो जाका आमी सगळेच वाट पळयता म्हणजे चित्ररथ, रोमटामेळ, वेशभूषा हे सगळी स्पर्धा म्हाका दिसता आमच्या स्वतंत्र पातावयल्यान येतल्यो. तो प्रोग्राम 4 सुरवात जातलो आणि वर्स पद्दती प्रमाणे आमी तो प्रोग्राम हे सगळे आयोजीत केल्ले आसा.